खेडाक फातोडेर अपघात जालो तेन्ना आकांताच्या वेळार सरकाराची कसलीच सर्वीस पावली ना। गोंयच्या आरटीओ टिमीन थंय वचून गजाली जाग्यार घाल्यो। गोंयकाराच्यो कुडी एम्ब्युलन्सीन गोंयांत धाडल्यो। जखमीक जीएमसी धाडपाची वेवस्था केली। एक्सिडेंटाचे सुवातेवेल्यान 50 किलोमीटर मेरेन हॉस्पिटल ना। पोर्तुगीज तेंपावेलो अरुंद पूल, स्पीड ब्रेकर ना अशी ह्या हायवेची दुर्दशा जाल्या। महाराष्ट्र सरकार तातूंत लक्ष घालपाक तयार ना। पळयात रिपोर्ट। गोंयच्यान मुंबय वतले महाकाली लक्झरी बसीक मंगळारा फातोडेर तिनांक खेडाक अपघात जालो। एक्सिडंट जालो त्या जाग्यार लागीं एकूय हॉस्पिटल ना। 50 किलोमिटराचेर एक खाजगी हॉस्पिटल आशिल्लें। हो अणभव गोंयच्यान गेल्ले आरटीओ आनी पुलिसांचे टिमीन घेतलो। गोंयच्यान आरटीओचो पालवी संचालक अभय नायकाचे फुडारपणा खाला अखिल पोकळे, ऑझविन कारवालो, मिनेश तार हे येरादारी निरीक्षक आनी पुलीस निरीक्षक तुषार लोटलेकार हांची टीम खेडाक गेल्ली। ह्या हायवेचेर कितलीशीच वॉल्तां आसा। ह्या पुला आयल्यान व्हडली देंवती आसा। पुलाचे पयलीं एक स्पीड ब्रेकर जाय अशें अभय म्हणटा। बसीचो ड्रायव्हर सोरो पियेल्लो अशें म्हणटात। ते खरें न्ही अशें अभयाचें मत। ते आतां एक्चुअली थंय एक स्पीड ब्रेकराची गरज आसा। ते मातशी टर्न आसा, ताजी गाडी ती भायर गेल्या। तरेचे हे म्हणटा की कोण तो पिल्लो, पूण म्हजे हाजे प्रमाणे तो पिवून आशिल्लो। पिल्लो जाल्यार सुद्दां इतले वेळ रातचो 3:30 हें कोण हें करना। एक्चुअली ते मातशें ते कर्व आसा ब्रिजा कडेन आनी देंवती आसा। देंवते वयल्यान देंवता आसतना तो मातसो फास्ट गेला आनी ताजो कंट्रोल चुकलो आनी ती बस पडली सकयल। इतलेच न्ही, आकांताचे घडणुके वेळार ह्या सुवातेर आदाराची कसलीच यंत्रणा ना। सुवाते सावन 50 किलोमिटराचेर एक हॉस्पिटल आसा। 3 किलोमिटराचेर एक सरकारी दवाखानो। ह्या दवाखान्यांत अपघातांत सोंपिल्ल्यांच्यो कुडी दवरिल्ल्यो। जागो नाशिल्ल्यान कुडी एका वयर एक दाळून दवरिल्ल्यो। थंय गेले उपरांत हे टिमीन गोंयकारांच्यो कुडी गोंयान धाडपा खातीर एम्ब्युलन्स हाडली। जखमी जाल्ल्यांकय ह्याच टिमीन गोंयान हाडले। स्पॉटार साकून एक 3 किलोमिटराचेर बॉडी दवरलेली तांच्यांनी। म्युन्सिपाल्टीचो दवाखाना म्हणल्यार तांचें हॉस्पिटल म्युन्सिपाल्टीचें, तातूंत सगल्यो बॉडी दवरलेल्यो। म्हणजे तांची हें बी कांय ना तशें मर्गान, नो मर्ज्युरी, बेश्टे दवरलेले तांच्यांनी थंयच पोस्टमॉर्टम करून। पण आमकां पळोवपाक म्हज्यान तर पळोवपाक जायनाशिल्लें सामकें। हांव पयलीं भितर गेलो आनी भायर सरलो। एक सायडीन तो वास आनी सगल्यो बॉडी एकमेकाचेर दवरलेल्यो आनी लोक सामके भायर बोबो मारतात, रडटात सगल्यांच्यो फॅमिली आनी सगल्यो बॉडी एकमेकाचेर दवरलेल्यो। आमी तांकां थंय एम्ब्युलन्सी करून दिवपाक, हाडपाक, बॉडी हाडपाक तांकां हेल्प केलो। आमचे नंतर आयल्या खंय, म्हणजे खंयचे दिसा मंगळ दिसा 3 जाण मिनिस्टर आयले खंय तांचे। हॉस्पिटलानूय गेल्ले, स्पॉटारय गेल्ले, पूण आमी थंयच आशिल्ले खंय बॉडी दिता थंय सबंद वेळ। आमी मागीर थंयच्यान रातचे 10:30 भायर सरले आनी हॉटेलाचेर आयले। तेन्ना पर्यंत थंय कांय कोण येवना, पूण ते स्पॉटार आनी हॉस्पिटलान गेले चिपळुणाक। आनी काल आमी आयकलेलें की इवन सीएम येवपाचो आसा म्हणून। ह्या एक्सिडंटान आतां मेरेन 40 जाणांक मरण आयलां। तातूंत 16 गोंयकार आसात। बुधवारा साळगांवची पूण ऑस्ट्रेलियाक रावपी मारिया गॉबर्टाक मरण आयलें। 3 गोंयकार ह्या अपघातांत जखमी जाल्यात। तातूंतल्या गौरीश पार्सेकाराच्या पुलमावाक मार लागला। आंतोनेत मेंडीस आनी शिवराम गारुडी ह्या दोगांक मल्टिपल फ्रॅक्चर आसात। सध्या तांचेर जीएमसीन उपचार चल्ल्यात। खेडाक फातोडेर एक्सिडंट जाल्लो तेन्ना आकांताच्या वेळार सरकाराची कसलीच सर्वीस थंय नाशिल्ली। ह्या परिस्थितीन गोंयच्या आरटीओ टिमीन थंय वचोन गजाली जाग्यार घाल्यो। एक्सिडंट स्पॉटावेल्यान 50 किलोमिटरा मेरेन हॉस्पिटल ना, पण महाराष्ट्र सरकार तातूंत लक्ष घालपाक तयार ना। सुशांत पळा वांगडा हांव ओमकार फळारी, प्रुडंट मिडिया खातीर। दयानंद समाजीक सुरक्षा येवजणेचे सुमार 12,000 लावार्थी दुबावीत आशिल्ल्यान तांची चवकशी चल्ल्या। तांकां नोटीशी धाडल्यात। येता ते वर्सा सावन लावार्थींक आधार कार्ड आनी लिव्हिंग दाखलो दिवचो पडटलो अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान स्पश्ट केलां। हे येवजणेचे 1,16,000 वयर लावार्थी आसात। लावार्थींक म्हयने पयशे मेळनात। मेल्ल्या लावार्थींच्या नांवार पयशे वतात। सर्टिफिकेटां दिवंक त्रास जातात अश्यो कागाळी विरोधी अपक्ष आनी कांय सत्ताधारी आमदारांनी विधानसभेत केल्यो। ताचेर मुख्यमंत्र्यांनी जाप दिली। पयलींच्या गव्हर्मेंटा वेळार सर्वे जातालो आनी DSS फॉर्म्स क्लियर जाताली। आतां गव्हर्मेंटान फॉर्मेट चेंज केल्लो आसा। जे 1 म्हयन्यान काम जातालें ते आज जवळ जवळ 7 ते 8 म्हयने लागिल्ले आसा। आमच्या सरकारान जे आतां तुमी सांगल्या प्रमाणे 1,000चे 2,000 केल्यात, अशे 1,16,857 बेनिफिशरी आसात। All money has been released. Everything has been released.
other than where there is some question mark. ज्यांचो डेथ जाल्ली आसा तरी पेन्शन तुमी अकाउंटार धाडटा, तुमकां खबर ना डेथ जाल्या म्हणून. एखादो मनीस मेलो किंवा ताचे समजा ताका डबल बेनिफिशरी आसा आनी ताणें त्यो घेतलेले आसात त्यो तुमी रिकवर कशें केल्या? न्ही, काही आमी रिकवरी केल्ली आसात, पूण तांचे घरचे लोक आसात न्ही जे कोण काडल्यात तांचे आमी संशोधन करतात आणि त्या प्रमाणे रिकवर करतात. एक म्हणजे 1,16,000 लोक आसा. अंदूच्यान आमी आधार कार्ड कंपल्सरी 1 एप्रिलच्यान चालू जातलें. साधारण 3 म्हयन्याच्या पिरियडा भितर प्रत्येकान आधार कार्ड दिवचें पडटलें. म्हणजे डुप्लिकेशन आहा तें लगेच कळपाक लागतलें. ताज्या बरोबर लायव्ह सर्टिफिकेटूय दर वर्साक एकदां जशें पेन्शनरांक दिवचें पडटा तशें आतां दिवचें पडटलें. मेल्ले बोगस आनी फ्रॉडुलंट एप्लिकंट हाजे काडपाची सर्वे चालू आहा. नॉर्थ गोंयान जाला. साधारण 12,000 लोक आमकां सांपडले की जे मेल्या तरी मायग्रेट जाल्या खंय तरी किंवा तांचे एड्रेसूच सापडना. हळूहळू करून तें बायोमेट्रिक्सूय करपाची आमची इच्छा आसा. इंग्लीश माध्यमांतल्या खाजगी शाळांक अनुदान दिवपाचो प्रस्नूच येना. अनुदान घेवचें नात ह्या अटीचेरूच तांकां शाळा सुरू करूंक मान्यताय दिल्ली अशें शिक्षण मंत्री पर्रीकारान स्पश्ट केलें. कोंकणींतल्यान इंग्लीश जाल्ले शाळांक सरकार अनुदान दिता जाल्यार खाजगी मुळावे इंग्लीश शाळांक कित्याक दिनात? सरकार भेदभाव कित्याक करता असो प्रस्न विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणेन काडिल्लो. सरकारान कोंकणी मराठींतल्या आनीक 68 शाळांक मान्यताय दिल्या अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें. Some schools, Konkani medium schools now, many of them who are agitated, and we have given them permission to study English medium. But you are giving them aid. हे 139 school आसा पळय हांचे permission is conditional. The permission itself has a condition that you will not come for the grant. So how can the moment I give they apply for the grant, their permission subsists or gets cancelled automatically. काही लोकांनी कोंकणी मिडियम सुरू करता म्हणून सांगलें आणि आता इंग्लिश मिडियम सुरू केल्या. तांकां तुम्ही ग्रांट दितात. दिस इज डिस्क्रिमिनेशन. स्पीकर सर, कोंकणी मिडियम सुरू करता म्हणून इंग्लिश मिडियमाक कोणाक ग्रांट दिवंक ना. कोंकणी मिडियमान जी आशिल्ल्यो शाळा आसा तांकां फाटल्या सरकारान इंग्लिश मिडियमान वचपाक परवानगी दिली. तांचे कडच्यान गव्हर्मेंटाचें ना. They were getting grant up to that point based on the government policy. Now they were permitted to shift. पूर्णपणे हांवें सांगलां ऑलरेडी की फुडल्या 2-3 म्हयन्या भितर कावन्सील येतले एडवायजरी. त्या वेळा हो मुद्दो जाय जाल्यार कोणें रेज करचो. त्या वेळार निर्णय घेवं येता. 68 कोंकणी आनी मराठीच्यो 68 शाळांक नवीन शाळा फुडें आयल्या परमिशन घेवन की जांकां कोंकणी मराठीन चलोवपाच्या मोर देन डबलिंग द नंबर टू 115 नाव. गोंयकार भाजी विकतल्यांक अर्थीक आदार दिवपाचे येवजणेंत फाटल्या सरकारान मोठ्या प्रमाणात गोंधळ घाल्ल्यान येवजण रद्द केल्या. सुमार 42,000 लोकांनी येवजणेचो फायदो घेतला. मात गोंयची भाजी बाजारांत येता ती पळयल्यार हो ताळमेळ बसना अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान उलोवन दाखयलें. भाजपाचे मायकल लोबोन ही येवजण चालू दवरपाची मागणी केल्ली. पारंपारीक वेवसाय करतल्यां खातीर सरकारान येवजण केल्या. ते येवजणेचो गोंयकार भाजी विकतल्यांक लाव जावं येता अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. माझ्या मते स्पीकर सर, म्हाका दिसता जर 10,917 जाणांक ही जर स्कीम आतां मेळ्ळ्या जाल्यार जवळपास गोंयांत भाजी विकपी इतके लोक आसात जाल्यार आमकां बेळगांव आनी हांगासल्यान भाजी हाडची पडची ना. मागीर ती कित्याक पडटा म्हाका प्रश्न पडटा. ही सगळी आतांची गजाल, फाटली गजाल. फाटले सरकार अशेंच दिताले तर न्ही, पूण ते दिता आसतना हितून कोण कोण इन्वॉल्व आसा तें आमकां खबर ना. पूण म्हजे म्हायती प्रमाणे पंचायतींतल्यान तांकां त्यो सोपा टॅक्स, म्युनिसिपालिटींतल्यान सोपा टॅक्स ते दिले उपरांत गव्हर्मेंट सँक्शन करता आनी अंदूच्यान आमी ह्या बजेटांतल्यान ती काडून उडयल्ली आसा. आय वूड रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल मिनिस्टर नॉट टू स्टॉप इट. अजून पर्यंत 31,296 लोकांनी ताचो फायदो घेतला आनी सरकारान 15.64 कोटी हे केल्या. प्लस 10,917 म्हणजे 41. इतले लोक ह्या धंद्यान आसणें शक्य ना. गोवा सरकारान पोरू एक नवी स्कीम एप्रूव्ह केल्या जातून जेन्युइन केसीस ऑटोमॅटिकली कवर जातल्यो. आनी ती म्हणजे ट्रेडिशनल बिझनेस हे आसा पळय प्रोफेशन्स, मागीर मिटकार, रेनेर, तातूंत भितर भाजी वाडोवणारे आनी ट्रेडिशनली भाजी मळे करणारे आनी विकणाऱ्यांकूय भितर हें आसा, कवरेज आसा. बट देर द क्रायटेरियाज आर मच स्टिफर.
घेऊया एक व्यावसायिक विसर.